मतदारसंघातल्या चारूय पंचायतीचे प्रतिनिधी, सरपंच, वॉर्ड मेंबर, डेप्युटी सरपंच तसेच गावचे सगळे आमचे नागरिक, आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आयज हांगासर जमलेले आसा। आयचो मुख्य कार्यक्रम जावन आसा की झाडां जी फळां दितात, जी झाडां वखद म्हणून आमी वापरूं शकता, मेडिसिनल प्लांट्स अँड फ्रूट बेअरिंग ट्रीज, हे डिस्ट्रीब्युशन आयज आमच्या आमदारान दवरलेले आसा। आयज एकंदरीत मोर दॅन 1500 झाडां डिस्ट्रीब्युशन जातली आमच्या आमदाराच्या वतीन। तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करपाक विनंती करता आमची गावची उपसरपंचा बाय गीता परब। आयज झाडां वाटपाच्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसा आमचे MLA श्री मायकल लोबो सर, तशेंच पर्राचे सरपंच, बाकीची सगळी पंचायत मेंबर आसा, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, प्रेस मिडिया तुमकां येवपाक दिता। आयज गरज आसा आमकां झाडां लावपाची आनी झाडां जगोवपाची, कारण आमी पळयलें की झाडां कित्याक गरजेची आसा। आयज अशा पावसाळ्यांत आमी कितली गरमी सोंसता ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली। क्लायमेट चेंज जायत आसा, ती आयज गरमी जाता, फाल्यां थंडी जाता। सो आमकां गरज आसा झाडां लावपाची आनी तांकां जगोवपाची। सो परत एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। of Parra, Nagwa, Arpora, Kalangut, Kandolim, like-minded citizens and BJP block of Kalangut constituency. म्हाका दिसता वर्साचे वर्सा हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा, पण आमी एवरी इयर हिंगासर लेस देन 500 ट्रीज दिता। ह्या फावटी आमी चिंतले की 1,500 प्लांट्स हाडया, तेजे प्रोग्राम मातसो डिले केलो। आमी एडिशनल प्लांट्स मागले, तितून मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट बेअरिंग प्लांट्स हातून आमचे कडेन आसा। म्हाका दिसता कलंगुटान खूब झाडां आमी कट केल्या टू डू डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी हॉटेल्स बांदल्या, गेस्ट हाऊस बांदले, रिसॉर्ट्स बांदल्या फॉर इकॉनॉमिक एक्टिविटी। कोस्टल बेल्ट बींग अ इकॉनॉमिक एक्टिविटी बेल्ट, हिंगासर रायट फ्रॉम शिंकेरी म्हणजे कांदोलीसून अप टू आरांबोल केरी, तितून अंजुना वागोतर, शापोरा येता, सगळे एरिया येता, मांद्रे, मोर्जे, आरांबोल केरी, जे आमचो ग्रीन बेल्ट आहलो, कोकोनट ट्रीज आहले, बाकीची सगळी फ्रूट बेअरिंग ट्रीज आहले, मँगो आहलो, जॅकफ्रूट आहलो, हे सगळी झाडां चडशी आमी खंयसर हॉटेल येता, गेस्ट हाऊस येता, एक्सपान्शन ऑफ रिसॉर्ट्स येता, थिंगा कोणे फ्लॅट्स बांदले, अपार्टमेंट्स, फ्लॅट्स आसूं, विलास बांदले, तितली स्वातेर जी झाडां आहली तितली आमी कट केली। आनी ती कट केल्या उपरांत आमी परतून लावपाक पावोंक ना। दो देवर ऑर्डर्स फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दॅट एक झाड कातरीत जाल्यार तुमी 4 झाडां लावची, अशें कोणें करूंक ना आनी ते पळोवपाकूय कोण ना। आनी म्हाका दिसता इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी हाऊस होल्ड, द प्रॉपर्टी वीच यू हॅव इन युअर बॅकयार्ड, तुमच्या घरा फुडल्यान मेन रोडाक इंटरनल रोड्स जे आमी माड कट केल्या फॉर एक्सपान्शन ऑफ रोड्स, वेदर इट इज अ पॅरल रोड or whether it is one way road, we need to replant them, and for that आमी ऑलरेडी प्रोग्राम पार्रासून स्टार्ट केल्लो आहा। आमी नागवा, आरपोरा मेन रोडाक सगळ्याक कोकोनट ट्री प्लांटेशन ह्या दिसांनी स्टार्ट करतले। वी वर वेटिंग फॉर हेवी रेन टू सबसाइड आनी प्लांट करून आमी ताका उदकूय घालतले। पार्रा माडांनी आमी जे आदले माड पडल्या थिंगासर आमी माड लायले, तर 3 वर्सां जाली आनी ताका आमी इन द मंथ ऑफ जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आमी शिपीत आसता ताका अप टू मे उदक घालता एवरीडे हाडून। आनी हे आमी प्रोग्राम मेन रोडाचेर आमी सगळ्याक करतले, हे आमी उतर दिता। तुमी सगळ्यांनी तुमच्या कंपाउंडान मेडिसिनल आनी फ्रूट बेअरिंग ट्रीज लावचे आनी परतून आनी एकदा कलांगूट कांदोलीम कोस्टल बेल्ट हो ग्रीन करपाक वावरचो। सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता पार्टिसिपेट आनी पंचायत मेंबर्स, लायक मायंडेड NGOs, लायक मायंडेड सिटीजन हेंच्यांनी फुडाकार घेवपाची गरज आहा आनी ही झाडां लावपाची गरज आहा। आय वॉन्ट टू थँक एवरी पार्टिसिपंट हिंगासर जे येयल्ले आहा,
हे झाड व्हरपाक तेंकां हांव गांवजानसान देव बरें करूं म्हणटा. फ्लॅग दवरलेलो आहा 15 ऑगस्टाक. तुमी तुमच्या घरा फुडल्यान हो घराचेर वयर म्हणजे सायडीक खंय तरी फुडल्यान एक धाकटुलो ताका दाणो घालून मानीचो पायप घालून हो लावचो. इट्स अ प्राऊड फिलिंग to host the national flag in front of your house. It's a proud feeling. We being all Indians, we should do this. And I request everyone, all the houses, all the flat owners, की तुम्ही हे घाला आमच्या ऑफिसात हे सगळे फ्लॅग आसतले. तुम्ही येऊन कलेक्ट करचे आपलो फ्लॅग. यू रिमूव्ह इट नाइसली अँड कीप इट विथ यू. यू कॅनॉट थ्रो इट ऑन द रोड. यू कॅनॉट put it anywhere else. म्हणजे डिसरिस्पेक्ट करूंक जायना नॅशनल फ्लॅगाक. तुम्ही हो फ्लॅग सांबाळून दवरचो. यू कॅनॉट जस्ट थ्रो इट समवेअर. स्पेशली कोण म्हणटा ओके जाले फ्लॅग होस्टिंग काबार हो फ्लॅग आमी लायलो काडलो उडयलो तशें जायना. इट इज गोइंग टू बी डिसरिस्पेक्ट फॉर द फ्लॅग. वी आर गिविंग इट टू यू. सो एज अ प्राऊड इंडियन यू हॅव टू पुट इट ऑन युअर हाऊस अँड रिमूव्ह इट नाइसली अँड कीप इट. पुरणकोट मतदारसंघ सगळो झाडांनी भरलेलो दिसपाक जाय. ही एक बरी इनिशिएटीव घेतलेली आहा आणि हो कार्यक्रम घडोवन तेणे हांवें धाडलेलो आहा. ही एक बरी इनिशिएटीव. त्या खातीर हांव आमच्या आमदाराचे मनपूर्वक आभार मानता. तशेंच हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक आमच्या इतर विलेज पंचायतींतले सगळे सरपंच आणि पंचायत मेंबर हांगा हाजीर आहा. तशेंच आमचे ZP मेंबर हांगा हाजीर आहा. हांचे सगळ्यांचे हांव मनानसून आभार मानता.